खांडेपार कांपा वाठारांतलो 70 वर्सांचो रेमेडियो गोम्स वखदी झाडांपालांचो वापर करून लोकांचेर उपचार करता। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मूतखडो, कामीण सारकिल्लीं हेर दुयेंसां आशिल्ल्या दुयेंतींक फाटलीं 30 वर्सां जालीं तो गांवठी वखदां दिता। हाचे खातीर लागपी वखदी जी झाडां आसा ती कोडार गांवच्यान हाडटा म्हणून रेमेडियो सांगता। पळयात खासा रिपोर्ट। कांपा खांडेपार वाठारांतलो रेमेडियो गोम्स हो 70 वर्सांचो दादलो वेगवेगळ्या वखदी झाडांपाल्याचो वापर करून दुयेंत लोकांचेर उपचार करता। आपलो बापूय आनी आज्या कडल्यान ताणें गांवठी वखदांची म्हायती घेतिल्ली। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मूतखडो, कामीण आनी हेर दुयेंसांचेर फाटलीं 30 वर्सां सावन तो वखदां दिता। हाका लागून रेमेडियो हाचो जायत्या संस्थांनी भोवमान केला। रेमेडियो हो सरकारी नोकरेंतल्यान निवृत्त जाला। वखदी झाडां कोडार गांवांत मेळटात अशें रेमेडियो सांगता। कोडार गांवांत 450 परस चड वखदी झाडां आसात असो दावो रेमेडियो हांणी केला। फाटलीं 30 वर्सां जालीं आपूण कोडारच्यान वखदी झाडां एकठांय करता। कोडार गांवांत IIT आयली जाल्यार ही झाडां नश्ट जातली, देखून गांवांत सरकारान IIT हाडची न्हय अशी मागणी रेमेडियो हांणी केल्या। कोडार वचोन हांव ती झाडां हाडटा वखदांची आनी लोकांक दिता। ती झाडां आनी फुडच आमकां हिंगा रानांनी मेळना, कित्याक उदरगतीच्या नांवान हे सगळे झाडां मारून उडयतात आनी आमकां जी वखदाची हांव वखदां हाडटा ती सगळी त्याच गांवची हाडटा। कितली हाडटा तूं वखदां थंयच्यान? 400-450 वखदां घेवन येता जी हांवें बरयले आनी हांव जाणा ती वखदां। ती झाडां थंय तो अवेलेबल आसा? चड मेळटाय। म्हाका आतां अनुभव 40 वर्सांचो आहा, पूण हांव 15 वर्सां आसतना म्हाका म्हज्या आज्यान दाखयलो म्हाका ही झाड पाल्याची वखदां। त्या प्रमाणे हांव ती सांबाळून दवरली आनी 40 वर्सां जातकीर म्हाका हांवें ती चालू केली दिवपाक आनी लोकांक ती बऱ्या पडटा। कसली कसली वखदां दिता तुमी? डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मूतखडो, कामीण, मागीर पायल्स, मागीर जोराची अशी वरायटी। म्हजो बायोडायवर्सिटी बोर्डान सत्कार केला। पयलो पंचायतीन म्हजो सत्कार केला, पंचायतीन दाखयलें अशें हांव वखदां दिता म्हणून। खंयचे पंचायतीन? पुटी खांडेपार पंचायत आमची। तेणी म्हजो 2 फावटी सत्कार केला। हांवें बूक 3 बरयला, एक हांवें काडून तांकां दिला, पूण अजून प्रिंट करूना। म्हाका तितून मातशी फिगर्स म्हणजे हे फोटो जाय, त्या फोटोवा लागून उरलो म्हगेलें। हांव घेवन वचोन हांवें आमचो लिडर हे केल्लो, त्या लिडराक सांगलें हांवें हे गांवचे हांव वखदां व्हरता कितें आनी खूबची ही वखदां मेळना कितें। आनी आयज ती IIT जालें जाल्यार आमकां थिंगा वचपाचें बंद जातलें आनी वखदां मेळपाना आनी लोकांक वखदां दिवपाकूय हांव पावपाना। हांवें म्हाका दिसता 5,000 लोकांक वखदां दिलें आनी लोक बरे जावन वयल्यान म्हाका म्हणटाय तुज्या हातीन आपण बरें जालां म्हणून। सो लोक येता तुमचे कडेन? म्हजे कडेन लोक येता। IIT करून आमकां तर आमी हे बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे पळय मेंबर आहाय तांकां सगळ्यांक लॉस, कित्याक आमी ती वखदांय हाडून पावपानाय आनी ती वखदांय लोकांक मेळपानाय। आंगार लावपाची, पिवपाची, चडशी पिवपाची। चडशी पिवपाची? हय, सिजन। पूण तेजेर कांयच परिणाम जायना? ना, सायड इफेक्ट कांयच ना तेजेर। आनी इतली परफेक्ट तुका दुसरी पासून दुयेंस जावपा जाल्यार तें जायना। वखदाची झाडां भरपूर आसा। खूब आसा? खूब आसा। लोक येता व्हरपाक? लोक येता आनी आमी सुद्दां थोडे लोकांक लोक सांगता तुमच्या झाडाचें हाड म्हणटकीर आमी व्हरोन दिताले आनी ते आमकां मागीर पयशे बी दिता। झाडां आसा, वखदाची झाडां आसा? खूब आसा। सो आतां IIT जालें जाल्यार ती झाडां कितें जातली? ती झाडां आतां कट करूनच न्ही आनी मागीर कांय मेळपाना? कांय मेळपाना। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी।